गोयचो बुलेटिनात येवकार हांव ऐश्वर्या केरकार। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। कुर्णा धारगळ वाठारांत विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्ल्यात विद्यार्थी गंभीर जखमी, उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती। काणकोणच्या धुपेमळ भाटपल वाठारांत 11 वर्साच्या भुरग्याक शॉक लागून आयले मरण, मल्लिकार्जुन विद्यालयांत इयत्ता 6वीत शिकतालो। गोंयांत प्लास्टीक कोयराच्या उपरासला मोठो प्रस्न। पर्यटन आनी पर्यटक म्हत्वाचे घटक। पर्यटकां सयत प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यांकडल्यान कोयर वेवस्थापन खर्च वसुलीचो योग्य पर्याय, केंद्रीय शासनाचें आवाहन। गोंय पुलिसेंत गुन्हेगारीकरण वाडले। फाटले 7 वर्सांत पुलिसांचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद। पुलिसांचे विनयभंग, लैंगीक अत्याचार, अपहरण ते खुनामेरेन गुन्यांव 6 जाण सेवेंतल्यान बडतर्फ। स्पेशल रिपोर्ट। संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत आयआयटी प्रकल्प हाडपाच्या हालचालीक आयला वेग। लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम केलां पुराय। थळाव्यांचो मतविरोध, खर आंदोलनाची दिल्या शिटकावणी। आनी सांखळे दत्तवाडी देवस्थानात मुर्ती चोरी प्रकरण अटक केले श्याम बोडके आनी दिपेश कामत हे दोगूय सशर्त जामीन मंजूर। मंगलेल्यो मुर्त्यो विसर्जन केल्यो ताचेर चोरयेचो फटीचो आळ, बोडके हांची म्हायती। आता खबरो विस्तारात। कुर्णा धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्लो जालो। ऋषभ शेटये अशें ह्या विद्यार्थ्याचें नांव जावन आसा। ह्या हल्ल्यांत विद्यार्थी गंभीर जखमी जाला। ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केला। कुर्णात धारगळ वाठारांत एका विद्यार्थ्याचेर एसिड हल्लो जालो। हो हल्लो कोणे आनी कित्याक केलो ते मात कळपाक शकले ना। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण हो विद्यार्थी उच्च माध्यमीक विद्यालयांत वचपा खातीर बशीक राविल्लो। इतल्यात मोटारसायकलीवेल्यान आयिल्ल्या एकल्यान ताचेर एसिड शेवटून मारले। हल्ल्याचे घडणुकी उपरांत पुलिशेन धांव मारून पंचनामो केलो। एसिड हल्लो करप्याचो सोद सुरू आसा। सकाळी 7:45 म्हाका फोन येयलो आनी हांव न्हिजेर आसलो। त्या फोन येयलो आनी अशी जी घटना घडली, हांव ताबडतोब नथ तोंड धुता वगैरे हांगासर पावलो। पण म्हाज्या पयलीं त्या भुरग्याक व्हेलो। जालें कितें की एक कॉलेजचो भुरगो, खंयच्या कॉलेजचो खबर ना, ऋषभ शेटये तेजें नांव आतां कळ्ळें म्हाका। म्हणटकीर तो भुरगो कॉलेजीक रावल्लो आनी तेजे 2 जाण कोण येयल्ले जे स्कुटरीन, तेंच्यांनी काडले आनी एसिड मारले आनी वन सायड कंप्लिटली जळलेली आसा। दोळोय ताचो गेल्लो आसा अशें आयकूं येता। आनी ज्या प्रमाणे ते पळयता 4 जळलेली आसा आनी तेचे बॅग जे आसा, बॅग जळ्ळे, प्लास्टीकचे बॅग जळलेले। तेच्या वयल्यान विचार करा तेची कितें हालत आसतली। आनी ह्या रस्त्याचे जो हे आपले नर्सरी, विकास नर्सरी आहा तेच्या वयल्या सायडीक तो अक्षरशः रस्त्यार धांवतालो, रडटालो, लोकांक साथ घालतालो। आनी साथ घालून तो कोण रावूंक ना। एक व्यक्ती माणुसकी नात्यान एकट्यान रावलो, एकटो रावून त्याची चौकशी केली। त्यांनी सांगले अशें आपल्या हेतून हॉस्पिटलान घाल। तेन्ना ताका कळ्ळें की अशी घटना। ताकाय बाकीच्यांक दिसलें कितें की पिसो आसूंक शकता, कितें आसूंक शकता, ताका लागून किंवा आणखी काय विचार करून लोक वचत रावले। पण आज हांव सरकाराक एक रिक्वेस्ट करता, जे भुरग्याचे कॉलेजच्या भुरग्याचेर कदाचित त्यांच्या घरान एकुलतो एक आसूंक शकता, लाडको आसूंक शकता। ते भुरग्याचो जे एक सायड कंप्लिटली गेले कॉलेजचो भुरगो आनी हांगासर पळोवंक गेले एक्सिडंट भरपूर प्रमाणात जातात आनी कितें कितें चोरी वगैरे जातात। जेन्ना गाडी कळना आनी कोण सांगतात बाबा अमक्या अमक्या कलरची गाडी, पण जे चेकपोस्ट आहात चेकपोस्टाचेर पळोवंक गेल्यार कॅमेरे जे आसात ते सकयल आसात किंवा मोडलेले आसात। हांव सरकाराक इतकी रिक्वेस्ट करता जी कॅमेरे दवरलेले आसा, आमच्या सेफ्टी खातीर दवरलेले आसा, कोणाक कितें जावचें किंवा आतां पळोवंक गेल्यार गाडयो ज्यो अश्यो तांकां पयशे दिले की ते गाडयो हांगासर गोंयान येतात गाडयो, तांकां कांय पडलें ना गाडयेन कितें आसता कितें ना। पण हांगासर चेकपोस्ट हांव रिक्वेस्ट करता परत एकदां तेची चौकशी जावची आनी ह्या भुरग्याक तो न्याय मेळचो इतकेंच म्हाका। आमी आसा धारगळी हांगासर राष्ट्रीय महामार्ग 66 आसा तो, आनी थंयसर आतांच सकाळी 8 सुमार एका कॉलेजच्या भुरग्याचेर ऋषभ शेटये म्हणून तो भुरगो, ताचेर 2 युवक जे गाडयेन युवक आयले मोटरसायकलीन आनी ताचेर एसिड मारपाचो प्रकार जाला। त्यामुळे तो युवक ऋषभ शेटये हो युवक
कॉलेजचो भुरगो एक सायड पूर्ण जळलेली आसा आनी ताका बेगोबेग आतां हॉस्पिटल उपचारासाठी व्हेलात. पोलिसूय हांगार पावल्ले आसा. पोलिसांनी घटनेचो पंचनामा केला. वृषभ शेटयेचर जे ॲसिड मारपी ते भुरगे कोण आसले ताचो तपास सुरू आसा. ही घटना घडली आणि ह्या वाठारांत भयभीत वातावरण निर्माण जाल्लें आसा. हो प्रकार पयलेच फावट आमच्या पेडणे तालुक्यात ॲसिड मारपाचो प्रकार घडलेलो आसा. पोलीस तपास करीत आसात. हांगासर जेन्ना ताचेर ॲसिड मारले त्या वेळार तो बऱ्यापैकी जळलेलो आसा अशें कांय लोक सांगतात. पूण ज्या वेळार तो जळलेलो आनी लोकांक तो हात हवारे करतालो, आपणाक मदत जाय म्हणून मागताले, पूण कोणूच रावले ना. शेवटी एक गाडी खंय तरी रावली आनी ताका हॉस्पिटलांत व्हरपाचो यत्न केल्लो आसा. पोलीस तपास करीत आसा. ह्या संशयितांनी कित्या खातीर ताचेर ॲसिड मारले आणि ताचें कारण कितें आसलें हाचो पोलिसांनी शोध घेवचो आणि अशा गुन्हेगारांचेर कडक कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. काणकोणच्या धुपेमळ भाटपाल वाठारांत एका 11 वर्साच्या भुरग्याक शॉक लागून मरण आयलें. समेश शरण गवंडर अशें मरण आयिल्ल्याच्या विद्यार्थ्याचें नांव आसा. तो मल्लिकार्जुन विद्यालयात इयत्ता 6वी शिकतालो. समेशाक शॉक नेमको कसो लागलो ताचें नेमकें कारण कळूंक ना. दर्यांत प्लास्टीक कोयराचे बाबतींत गोंय देशांत पयले थारला. गोंयांतले लोकसंख्ये परस कितलेशेच पटीन चड पर्यटक गोंयांत येतात. बेजबाबदार पर्यटन तशेंच प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यो हे प्लास्टीक कोयराचे वाडीक जबाबदार आसात म्हूण केंद्रीय विज्ञान आनी पर्यावरण केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी सांगलां. हे बेजबाबदार पर्यटक आनी प्लास्टीक उत्पादक कंपन्यां कडल्यान प्लास्टीक कोयरा विल्याचो खर्च घेवपाक जाय अशें तांचें मत आसा. केंद्रीय आनी राज्य सरकाराच्या यंत्रणांच्या घाळपणाचेरूय तांणी चिंता उक्तायली. केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्रान गोंयासयत इंदोर, पुणे आणि अंदमानातल्या वाडट्या प्लास्टीक कोयराचेर अभ्यास करून कांय निष्कर्ष काढल्यात. हातूंत प्रदूषणाक जापसालदार आशिल्लीं उत्पादनां, तांचो जाय तसो वापर करपी बेजबाबदार पर्यटक आणि प्लास्टीक उत्पादनाच्या कराविशीं गंभीर नाशिल्ले केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळ ह्या सगळ्यांक केंद्रीय विज्ञान आणि पर्यावरण केंद्राच्या शास्त्रज्ञांनी धारेर धरल्यात. तशेंच ह्या अभ्यासात गोंय सरकार प्लास्टीक कोयराचो विलो लावपा खातीर दिसाक वट्ट 16 लाख रुपया खर्च करता. हो खर्च वर्साक 58 कोटींचेर पावता. पूण ह्या प्लास्टीक कोयराच्या व्यवस्थापना खातीर ना पर्यटक हातभार लायतात ना उत्पादक अशें CSEचो शास्त्रज्ञ डॉक्टर त्रिभुवन सिंग बिश्त हांणी गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलें. We talk about the waste management in Goa. They have a very good waste management system over there. Yeah. The issue is that the thing is that the research that we have done is on the plastic packaging waste. Yes. So here the term EPR comes into picture. That is the extended producer responsibility. Yes. In which the PBOs, that is the producers, importers, and brand owners, whosoever places the plastic packaging waste in the Goa's market are liable to pay for the management of that plastic packaging waste. Yes. Right. So currently what happens is the rate at which the EPR credits are being traded Yeah. are very low. Goa can introduce something like tourism cess. Correct. So Goa footfall is tourist footfall is almost 4 to 5 times the population of Goa. Correct. So 1 crore tourists, visiting Goa every year. Yeah. So if the tourists that are coming to Goa, if on their flights or the train tickets, if an extra tourism cess of around maybe 10 or 20 rupees is being imposed, then it would add hugely to it would aid the ULBs in managing the waste that the tourist that has been generated from the tourists, and it is basically the plastic waste that is being generated more from the tourists. Exactly. So introduction of a tourism cess could be a step in a positive direction, and I don't think 10-20 rupees of tourism cess would matter to people who are coming to Goa. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान तयार केल्ल्या नव्या व्यवस्थेत आता प्लास्टिक तयार करपी कंपन्यांकूय कोयराच्या विलोवा खातीर समान खर्च उखलचो पडटलो
अशें CACचो संशोधक दोतर त्रिभुवन सिंह बिश्त सांगता. प्लास्टीक कोयराविशीं नेमावळ आनी खर्चाच्या उभारणी विशीं व्यवस्था तयार करपाचो अधिकार आशिल्ल्या केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान प्रभावी पद्दत तयार करूंकच ना. ताका लागून प्लास्टीक कोयराचे दोंगर उबे करपी उत्पादक उणे शुल्क भरून आपली सुटका करून घेतात. गोंयचे घनकोयर व्यवस्थापन धोरण प्रभावी आसा, पूण वेफर्स, बिस्किट्स आनी हेर पदार्थ प्लास्टिकात गुंडाळून विकपी कंपन्यांचे कितें? ह्या कंपन्यांनीच ह्या कोयराचो विलो लावपा खातीर खर्च दिवचो अशी पद्दत विकसीत जाल्या अशें दोतर बिश्त हांणी सांगलें. Kind of generates around 800 tons per day. So 800 tons multiplied by say 8 rupees. So it's around 1600 rupees, 1600,000 rupees. Okay. Yeah. Okay. So 16 lakh if you would want to translate it, 16 lakh rupees, and that's per day. Per day, 16 lakhs per day. So it's a huge cost. Yeah, it's a huge cost. Okay. And how what kind of plastics actually is this plastic? So there are various kinds of plastic. Actually, there are 7 classification of plastic. But if we talk about the EPR, there are 5 classification. One is the category 1 is the rigid one. Category 2 is the flexible one. Category 3 is the MLP one. Category 4 is the compostable, and then 5 is the biodegradable one. Okay. So most of this includes all this eatables and Yes, all this is the plastic packaging waste. okay. Yeah. So all plastics that we use kurkure to Yes, to yes. various Kurkure, chips chips. packets, biscuit Okay. packets, then your plastic water bottles, all are Okay. included. All in are this. in- The producers, importers, and brand owners, they can pay through EPR, which now they are paying, but Very the little. amount that they are paying is minimal, right? So we need to have a monitoring over that. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. समाजात घडपी गुन्यांवाचेर आळाबंद हाडपा खातीर आनी गुन्यांवकारांक जेरबंद करपा खातीर म्हण पुलीस आसतात. मात हेच पुलीस जेन्ना गुन्यांवकारी थारतात तेन्ना ती एक चिंतेची बाब आसता. मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे 7 वर्सांत गोंयांत पुलिसाचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद जाल्यात. 6 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात. पळयात हो स्पेशल रिपोर्ट. फाटल्या कांय वर्सां सावन गोंयच्या पुलिसां मदींच गुन्यांवकारी वृत्तींत वाड जाल्ली दिश्टी पडटा. हाका वेगवेगळी कारणां आसूं येतात. गोंयांत मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे 7 वर्सांत गोंयांत पुलिसांचेर वट्ट 209 गुन्यांव नोंद जाल्यात. पुलिसां वेले ह्या गुन्यांवांनी विनयभंग, लैंगीक अत्याचार, अपहरण, खून हे सारकेल्या गंभीर गुन्यांवांचो आस्पाव आसा. हे 209 नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांनी गोंय पुलीस, IRB पुलीस, ट्राफिक पुलीस, क्रायम ब्रांच आनी सायबर विभाग पुलीस हांचो आस्पाव आसा. मार्च 2019 ते मार्च 2025 हे काळात पुलिसांचेर नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांचे स्वरूप आनी केसींचो आंकडो असो. पुलिसां वेले गुन्यांव आनी तांचो आंकडो: गैरवागणूक 80 केसी, त्रास दिवप 20 केसी, विनयभंग 10 केसी, फसवणूक 10 केसी, दंगल 10 केसी, अपघात 10 केसी, भ्रष्टाचार 8 केसी, लैंगिक अत्याचार 5 केसी, जमिनीचो वाद आनी हेर 4 केसी, अपहरण 3 केसी, खून 3 केसी, फकाणां मारप 3 केसी, हल्लो 3 केसी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट 3 केसी, आत्महत्येक प्रवृत्त करप 2 केसी, बनावटगिरी 2 केसी, स्नॅचिंग 1 केस, कादयेंतल्यान पळ 1 केस, कामार आसतना घाळपण 1 केस आनी दरोडो 1 केस. नोंद जाल्ल्या गुन्यांवांनी पुलीस कॉन्स्टेबल ते पुलीस अधीक्षक रँकाच्या अधिकाऱ्यांचो आस्पाव आसा. पुलीस कॉन्स्टेबल ते पुलीस अधीक्षक रँकाच्या अधिकाऱ्यांचेर गुन्यांव नोंद: पुलीस कॉन्स्टेबल 149, हेड कॉन्स्टेबल 35, बायला पुलीस कॉन्स्टेबल 4, बायला पुलीस उपनिरीक्षक 5, बायला सहाय्यक उपनिरीक्षक 2, पुलीस उपनिरीक्षक 28, सहाय्यक उपनिरीक्षक 12, पुलीस निरीक्षक 20, पुलीस उपअधीक्षक 2 आणि पुलीस अधीक्षक 2. गुन्यांव नोंद जाल्ल्या पुलिसांच्या प्रकरणांचो तपास वेगवेगळ्या पावंड्यार चालू आसा. 6 जाणांक सेवेंतल्यान बडतर्फ केल्यात. गुन्यांवकारी पुलिसांच्या तपासाची सद्यस्थिती: न्यायालयात प्रलंबित 60 प्रकरणां, खात्यांतर्गत चौकशी प्रलंबित 25 प्रकरणां, निर्दोष 15 प्रकरणां, चौकशी सुरू 14 प्रकरणां, शिक्षेची शिटकावणी 10 प्रकरणां, पगारवाढ स्थगिती 8 प्रकरणां, कारवाय ना चौकशी बंद 7 प्रकरणां आणि सेवेंतल्यान बडतर्फ 6 जाण.
फाटली कांय वर्सां गोंयचे पुलीस खात्यांत गुन्हेगारीपण वाडला म्हणून टिका जाता. फाटले कांय घडिल्ले प्रसंग आनी ही आंकडेवारी पळयत जाल्यार तातूंत तथ्य आसा हें आतां सिद्ध जाता. गोंय सरकारा मुखार आतां पुलीस खात्यांतलेच गुन्हेगारीपण आटपांत हाडपाचें आव्हान आसा. गोंय पुलिसांक मोरल पुलिसिंगाचे धडे सरकार दितले काय आनी ते पुलिसां मदीं वळटले काय हो मोठो प्रस्न. सद्याक तरी वयूच शेत खाता इतलें मात खरें. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर. धारबांदोडेच्या दयानंद नगर वाठारांतल्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालीक वेग आयला. लोकांक विश्वासात घेनासतना सरकारान सर्वेक्षणाचें काम पुराय केलां. सर्वेक्षणा उपरांत आतां वय घालपाचें काम सुरू आसा. हो प्रकल्प IITच आसपाक शकता म्हूण लोकांनी आदींच ताका विरोध केला. IIT प्रकल्प आयल्यार खर आंदोलन करपाची शिटकावणी तांणी दिल्या. धार बांदोडेच्या संजीवनी साखर कारखान्याच्या जागेत IIT प्रकल्प हाडपाच्या हालचालींक वेग आयला. दयानंद नगर वाठारांतल्या 2 शेतकारांक IIT खातीर जमीन संपादनाच्यो नोटीसी गेल्यात. ताका लागून वाठारांतल्या लोकां मदीं बोवाळ पडला. IIT हाडटात जाल्यार लोकांक विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्लें, पूण तशें कितेंच करिनासतना भायल्या भायर सर्वेक्षण करून जमीन संपादनाची प्रक्रिया चलयिल्ल्यान थळावे लोक चळवल्यात. आमकां IIT नाका, हो प्रकल्प हांगासर हाडल्यार शेड मेळावली परस खर आंदोलन उबारपाची शिटकावणी लोकांनी दिल्या. तशेंच सरकारान IIT तशेंच संजीवनी साखर कारखान्याविशीं धोरण स्पश्ट करचें अशी मागणी तांणी केल्या. ह्या प्रकल्पाक विरोध करपी 400 लोकांनी सह्यांचें निवेदन राष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, थळावो आमदार, उपजिल्लोधिकारी तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याक आनी हेरांकूय दिला. हांगा जर IIT येयली जाल्यार आमचो काँग्रेस पक्षाचो हेजेर ठाम विरोध आसतलो म्हणून. पूण हें आयज खंय तरी हें सत्य जाता कशें दिसता. कारण आयज खुबशे अशें आमी आयकोपाक येयला की कांय जे प्रायवेट प्रॉपर्टी आसा, जे भाटकार आसा, तांकांय खंय नोटीसी गेल्ले आसा की तुमी येवन मेळा की हांगा IIT तुमचो जागो जाय. आतां हेजेर प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता की ह्या आमची जी संजीवनी शुगर फॅक्टरी आसा तिजें कितें? ही जी तुमी आतां फाल्यां डिमॉलिश करतले आनी हे उसवाल्यांनी वचपाचें खंय? आयज कितलीशे उसवाल्यांक तुमी बंद केले ऊस रोवपाचें. हांगा कितलीशे ऊस एग्रीकल्चर आमचे काबार केले तुमी. आनी आयज ही संजीवनी तुमी जेन्ना हांगा येवन स्टेटमेंट करताले इलेक्शना टायमार की ही संजीवनी केन्ना बंद पडपाना, आमी ही रिस्टार्ट करता, हे ते ती आश्वासनां गेली खंय? जर तर असले प्रोजेक्ट येवपाचे आसलेले जाल्यार तुमी ह्या लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले. सो लोकांक कॉन्फिडन्स घेवना. लोकांक कोणाक विचारले ना अजून. ही जर हांगा येवपाक जाय जाल्यार पब्लीक हियरींग जावपाक जाय आसलेले. हे जे कोण शेतकरी आसा आमचे हेंकां कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय आसलेले. हे जे सायडीचे वाठाराचे लोक आसा तशें कॉन्फिडन्सान घेवपाक जाय. हे वसत थंय जे शेळ मेळावली सारकें हे हांगाय सावड्डे आमचे धारबांदोड्याकूय करपाक सोदता काय असो म्हाका दिसता की हे तशेंच हांगा हे परत शेळ मेळावली जशें जाल्ले, जशें लोकांक हांगा पुलिसांनी बडयल्ले तशेंच हांगाय जातलें दिसता म्हाका. खंय तरी एक आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो एक पॉलिटिशियन अशें आयकोपाक येयला की जे सायनी मारल्या तेंचे दारान दारान भोंवता आनी तांकां धमकेता. जे गव्हर्मेंट सर्वंट आसा तांकां पेडणे ट्रान्सफर मारपाचें सांगता. संजीवनी साखर कारखानो खंयचेच परिस्थितीत मोडपाक दिवचे नात. ऊस कारखान्याचे बाबतीत आमी शेतकारांचे वाटेन आसात अशी भुमिका श्याम भंडारी तशेंच हेरांनी घेतल्या. हांव सांगपाक सोदतां गव्हर्मेंटाक, जर तुका IIT हाडपा आसा तूं पयलीं सरावंडींग लोकांक विश्वासांत घे. पंचायतीक ग्रामसभेक इशू घाल. हे सगळे मांडून ही IIT हाडली जाल्यार तिका वेलकम आसा आनी लोकांनी ताका ओपोज करूना जाल्यार आमचो वेलकम आहा. 10 जुनाक 1-2 भाटकारांक जमनीचे भाटकार जे आसा तांकां 1-2 नोटीसी गेल्यो ऑफिशियली की IIT खातीर तुमच्यो ह्यो जमनी संजीवनीचे जाग्यार IIT येता आनी तुमचे सायडीन जी जमीन आसा ती IIT खातीर जाय. तेन्ना तुमी तें कागदपत्रां आहा ती सादर करची. आनी तेन्ना हांगा लोकांक कळोवन येयलें की हांगा IIT जावपाची शक्यता आसा म्हणून. सद्या ओकाम गांवच्या लोकांनी 400 सायनी घेवन प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू तशेंच गोंयचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, त्या शिवाय ST कमिशन, ट्रायबल वेलफेअर, त्या शिवाय डेप्युटी कलेक्टर बाकीचे सगळ्या संबंधीत अधिकाऱ्यां कडेन येवन आतां निवेदनां दिल्लीं आसा आनी लोकांनी ह्या IIT प्रोजेक्टाक तीव्र विरोध केल्लो आसा. धारबांदोडेच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर स्वप्नीश.
साखळेच्या दत्तवाडी संस्थानातल्यो मूर्त्यो चोरल्यो म्हूण आरोपावेल्यान अटक जाल्ले देवस्थानचो एटर्नी श्याम बोडके आनी महाजन दिपेश कामत हे दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो. सगळे सोपस्कार पुराय करून देवस्थानांतल्यो जुन्यो मूर्त्यो विसर्जीत केल्ल्यो. मूर्ती विसर्जन केले आसतना आपल्याचेर मूर्ती चोरल्या म्हूण फटीचो आरोप केलो म्हूण जामिना मेळ्ळ्या उपरांत श्याम बोडकेन सांगलें. हे साखळेचे दत्तवाडी संस्थान या वाठारांतले एक जागृत देवस्थान. ह्या देवळांतल्यो अन्नपूर्णा, गणपती आनी हनुमानाच्यो मुर्त्यो चोरल्यो म्हूण शेनवारा बोवाळ पडिल्लो. इतलेंच न्ही तर हे मुर्ती चोरी प्रकरणात देवस्थान समितीचे विद्यमान एटर्नी श्याम बोडके आनी महाजन दिपेश कामत हांकां दिवचल पुलिसांनी अटकूय केल्ली. आयतारा तांकां दोगांकूय सशर्त जामीन मेळ्ळो. दत्तवाडी देवस्थानांतल्यो ह्यो मुर्त्यो भंग पाविल्ल्यो. सगळे सोपस्कार करून ह्यो मुर्त्यो नारव्यां विसर्जीत केल्यो. आमचेर चोरयेचो फटीचो आरोप घालो आनी अटक केली म्हूण सविस्तर घटनाक्रम श्याम बोडके हांणी जामीन मेळ्ळे उपरांत गोमंतक टीव्ही कडेन उलयतना सांगलो. देवळान आमच्या 3 भंगलेल्यो मुर्ती आशिल्ल्यो ज्यो खूब पुरातन 100 वर्सां पयलींच्यो. आनी जेन्ना 14 वर्सां पयलीं देवूळ रिपेर केलें तेन्ना त्यो मुर्ती काडून यज्ञ मंडपान दवरल्यो. यज्ञ मंडपान मुर्ती दवरल्यो तेन्ना तांची उत्तर पुजा केली आनी त्यो डिस्पोज करच्यो, विसर्जन करच्यो अशें ठरोवन तेन्नाचे कंपनीन दवरले. पूण त्या कंपनीन त्यो विसर्जन केल्यो ना, त्यो तश्योच मुर्ती उरल्यो. जेन्ना नवें देवूळ परत बांदलें आनी नवें देवळान सगळी प्राण प्रतिश्ठापनां जाली, पूण ह्यो मुर्ती ह्याच यज्ञ मंडपान उरल्यो आनी एक भटजी त्या मुर्तीक गंधफूल घालूंक लागलो. हो दोश आमकां प्रसादाचेर दाखयलो की आमी जेन्ना कंपनीन चार्ज घेतलो, आमी देवाक प्रसादाक गेले, दत्तवाडी प्रसाद जायना, आमी कामाक्षी प्रसादाक गेले, थंय आमकां असो दोश दाखयलो थंय 3 मुर्ती आसा आनी त्या भगलेल्या मुर्तीची पुजा जाता तेन्ना ती विसर्जीत करच्यो. हो प्रसाद घेतल्या उपरांत आमी पर्तगाळ स्वामींची भेट घेतली आनी स्वाम्यांनी आमकां अशी आज्ञा केली ह्यो मुर्ती विसर्जन करात आनी अशा जाग्यार विसर्जन करात की त्यो मुर्ती परत लोकांच्या हाताक लागूंक जायना, परत तांची पुजा जावंक जायना. स्वाम्यांची आज्ञा घेवन आमी परती कामाक्षी प्रसाद घेतलो. कामाक्षी प्रसादा सांगल्यो मुर्ती जाता तितले बेगीन विसर्जन करात. दत्तवाडी देवस्थानची एक पद्दत चीड घालपाची. त्या पद्दती प्रमाण चीड घाली देवाक आनी करूं काय नाका इतलें दिताले देवान कर म्हूण सांगलें. ताजे उपरांत देवाक नाल धरून सांगणें केलें. त्यो मुर्ती आमी व्हरून नारव्यां तीर्थाक न्हंय मदली विसर्जन केली. आतां ह्यो विसर्जन करतना आमचे कमिटीन निर्णय घेतलेलो विसर्जन करपाचो, त्या प्रमाणे आमी बाकीच्या महाजनांकूय सांगिल्लें ह्यो मुर्त्यो आमी उदकांत सोडटात आनी सगळ्या महाजनांचें मत घेवन त्यो मुर्ती उदकांत सोडल्यो. हातून म्हाका जाय दिसता आमी कांय चूक करूंक ना, हातून कांय फटींगपणां जावंक ना, चोरी जावपाचो प्रश्नूच येना. कित्याक इलेक्टेड कमिटीन निर्णय घेतला आनी स्वाम्यांचें मत, धर्मशास्त्रांचें मत आनी देवाचो कौल प्रसाद घेवन महाराजाची चीड घेवन ती उदकांत सोडल्या. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गरीब आणि बेवारस लोकां खातीर जेवणा खाण्याची सोय करपी संस्था खातीर राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी राजभवन अन्नदान येवजण सुरू केल्या. हे येवजणे खातीर सरकारी निधी न्हय तर राज्यपाल आपलो स्वताचो निधी दितले. केरळाचे राज्यपाल राजेन आलेकर हांच्या हस्तुकी ह्या येवजणेची उक्तावण जालें. आयतारा सकाळी राजभवन पोरण्या दरबार सालान राजभवन अन्नदान येवजणेचो शुभारंभ जालो. हे जे मानधन राज्यपालान बरयल्ल्या पुस्तकांतल्यान आयल्यात त्या मानधनाचो वापर हे येवजणे खातीर करतले. तशेंच हे निमतान डायलिसीस आनी क्रांक दुयेंतींक मुख्यमंत्र्यान वतीन अर्थीक मजतीन वांटप जालें. Food bank is not a success one. I'm not fighting for it with anybody. Reasons are there. I am not going to that factor. Now this organization per day 2 time foods to inmates of their institution and the medical college nearby, and our food is supplied and they contract with agreement with Rajbhavan is there, and 1 month 1,20,000 has to send. आज आमी पळयता की जे चेक डिस्ट्रीब्युशन फॉर कॅन्सर पेशंट, डायलिसीस पेशंट हांगासर घेवपा खातीर आयले. आमकां सगळ्या जाणांक खबर आसा तांची आर्थीक परिस्थिती कठीण आसल्या कारणान गव्हर्नर सरा कडल्यान जी 25,000ची मदत ही सुद्धा ही खूब व्हड मदत आसता. नो डाऊट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस दिवपाचें काम
हे आमच्या प्रत्येक तालुका लेवलाचेर डायलिसीस सेंटर्स अवेलेबल आसा आनी तातूंतल्यान ते डायलिसीस घेता. पण आयच्या सुवातेर हांव एकूच समेस्त गोंयकारांक मेसेज दिवपाक सोदतलो की फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसीस फेसिलिटीज आसा म्हणून आमकां जाय तसो डायट आनी जाय ते करून किडनी फेल्युरा कडेन वयचें न्ही. आमकां जर किडनी सांबाळपाक जाय आसत जाल्यार ती आमीच सांबाळपाक शकता. आमी म्हणटा जर डायबिटीज आसतल्यांनी रेग्युलर मेडिसीन रेग्युलर इन्सुलीन घेवप आनी बाकीचे सगळे पथ्य सांबाळप ही काळाची गरज आसा. आंबावली आणि असोळणेच्या लोकांनी आयतारा सांगोड उत्सव मनयलो. सेंट पिटर्स आणि सेंट पॉल हांची याद म्हूण दर वर्सा 29 जुनाक हो सांगोड उत्सव मनयतात. म्हत्वाची गजाल म्हळ्यार नुस्तेकार भावां खातीर सांगोड उत्सव खूब म्हत्वाचो. ह्या दिसा नुस्तेकार भाव बऱ्या नुस्तेमारी हंगामा खातीर प्रार्थना करतात. ह्या आयज 29 जुलय वर्सान आमी सेंट पिटर एंड पॉल फेस्त आमी मनयतात आनी हे आमी सगळ्यांचे मीस आयकून डिफरंट वाडा आंबेली बांदाल कोल्यावाडा हे सगळे व्हडी एकठांय आपल्या न्हंयचे ते रावंड हे ट्रेडिशन आतांचे जायतीं वर्सां जालीं तेन्ना स्टार्ट जालो ती कन्फर्म डेटूय ना कितले वर्सांची चालू आसा आनी हे ट्रेडिशन हे फुडले येता ते पासून आमचे भुरगे येता जे भशेन तेमी कंटिन्यू दवरल्या. आयज आतां फकत आमचे दादले वयताले पांयपाळाचेर पूण आतां फाटीं 3-4 वर्सां जालीं बायलो पासून आतां पयलीं सांगलाचे वयता. पयलो रावंड जातलो भायलांचो मागीर फुडें सगळे दादले दुसऱ्या वाड्याचे सांगोड रावंड मारले. आयचे दिसा रिवर्स सालाचे आमच्या नुस्तेकार जे आहात सगळे रिवर्स सालाचेर डिपेंड आसले आनी तेच रिवर्स सालाचेरच जेवन आमी सगळे ह्या गांवचे लोक एकठांय चल्ल्या. आयज पासून रिवर्स सालाक आमी मान दितात आनी ती राखपाक आमी जायते वावुरतात. नुस्तेकार हे ट्रेडिशन जावं बायलो दादले नुस्त्याक आजून पासून हे चालूच आहा. आवाज गोंयचो बुलेटीन हांगा सोंपता. हांव ऐश्वर्या तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आज से मक्खन सिर्फ ब्रेड पे लगाओ, बॉस को नहीं. प्रमोशन चाहिए? पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम है ना. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वराचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. सत्तरी ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टायम